गोवा यूथ फॉरवर्डाच्या आदले सरचिटणीस लालन गिमोणकर, मये पिळगांवचे सरपंच शंकर जल्मी आणि हेर 2 पंचांनी भाजपात प्रवेश घेतलो। मयेच्या उदरगतीचो ध्येय नदरे मुखार दवरून भाजपात प्रवेश घेतला म्हण ह्या वेळार भाजपात प्रवेश घेतिल्ल्या वांगड्यांनी सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मये मतदारसंघातले कांय प्रमुख ज्यांच्यांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची वेगवेगळी जबाबदारी ज्यांचेर आसली तातूंतले प्रदीप रोहिदास नायक हे पिळगांव ग्रामपंचायतीचे आदले सरपंच आणि मये मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघाचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष म्हणून ते काम करताले। दुसरे मिस लालन गांवकर गिरमोणकर हे माजी उपसरपंच आणि सध्या पिळगांव ग्रामपंचायतीचे पंच म्हणून काम करता। ते ऑल गोवा यूथ विंग जे गोवा फॉरवर्डचें आसलें त्या गोवा फॉरवर्डच्या यूथ विंगाचे सरचिटणीस आसलें। तेच्या नंतर शंकर बाबलो जल्मी हे सरपंच पिळगांवचे हे कन्वेनर म्हणून गोवा फॉरवर्डचें काम करताले आणि मिसीस उर्मिला उमाकांत प्रभू गांवकर डेप्युटी सरपंच पिळगांव ही गोवा फॉरवर्डची मेंबर आशिल्ली। अशे वेगवेगळी पदां भोशोवपी आणि मेंबर पंचायतीचे मेंबर म्हणून काम करपी सरपंच म्हणून काम करपी अशे कांय कार्यकर्ते हांच्यांनी गोवा फॉरवर्डाक राजिनामो दिल्लो आसा आणि आज भारतीय जनता पार्टी भितर तांच्यांनी रितसर प्रवेश केल्लो आसा। हांव तेंचे सगळ्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतां, कारण लोकप्रतिनिधी गांवा भितर काम करपी वार्डा भितर निवडून येवपी अशे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पदांचेर गोवा फॉरवर्डच्या पार्टी भितर आशिल्ले। आज एका बऱ्या पार्टी भितर जी पार्टी गोंया भितर राज्य करता, देशान राज्य करता, ह्या सगळ्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचें बऱ्या तरेन काम चल्लेलें आसा। एक बऱ्या तरेची पार्टी, जी पार्टी ह्या देशांतलीच न्हय तर ह्या जगातली नंबर 1 पार्टी अशा पार्टी भितर तेंच्यांनी आज आपण प्रवेश केल्लो आसा। ही खरोखरच बरी गोष्ट आसा। आमी आयज सांगचें म्हटल्यार जेन्ना आमची पंचायत बॉडी फॉर्म जाली तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की ज्यो फाटल्यो पंचायत बॉडी जावन गेल्यो तेंच्याकू परस आमी गांवांत कितें तरी करतले आनी आमचें नांव कमोवन दाखयतले हो आमचो मेन उद्दिश्ट आसलो स्टार्टींग, आनी आमी तशी कामां करीत दिल्ली आसा। थँक्स आमचे नावेकर मॅडम म्हणटा। एक 1.5 वर्स जालें जेन्ना आमी निवडून येयली आनी कामां सुरळीत जाताली। पंचायत फंड आमी यूज करून करून डेव्हलपमेंट करताली, पूण मदीं अशें जालें की खंय तरी आमचें कितें जालें आनी आमची कामां मातशी जायना जाली। मागीर अंकिता मॅडमी सारकी मनीस आमकां मेळ्ळी तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आसलेली। हांव कोणाक कांयच म्हणिना, आसलेली आमी त्या पार्टीन, पूण सगळीं कामां अंकिता मॅडमीसून आमची जाल्लेली आसली। ती आमच्या फाटसून सदांच आसलेली। मागीर असो विचार येयलो की मॅडमूय सांगपाक लागली की पळया आपूण तुमच्या वांगडा सदांच आसतली। आनी मदीं अशें जालें की गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही आमच्या अलायन्स आसलेली ती भायर सरली, सो आमकां कितें फ्युचर नासलेलें फुडें। आनी हितून येवपाचो उद्दिश्ट म्हणजे कितें, म्हाजे जे वांगडी आसा ते आमकां सगळे एकठांय रावन, आनी तुमकां हाडली खबर आहा की एक 12-13 म्हयने उरलेले आसा आनी डेव्हलपमेंट ही जावकूच जाय गांवांत, आनी ऑलरेडी जाला ना म्हणिना आमी। डेव्हलपमेंट ही आमच्या गांवांत खूब जाला आनी आमकां ती बऱ्या तरेन करपाक जाय। तेच्या खातीर आमी ह्या बीजेपीन येयल्ली आसा। सादी गोष्ट विदाउट एमएलएचे सपोर्ट कॅन यू हॅव डेव्हलपमेंट, यू कॅनॉट हॅव डेव्हलपमेंट। सादी गोष्ट आमी जे कितें केलां ते पंचायत अरे बाबा सादी गोष्ट आहे, एक लक्षात घे, जोपर्यंत हांव लेटर दिना, जोपर्यंत हांव डेव्हलपमेंटचे फुडें फॉरवर्ड करना तोपर्यंत डेव्हलपमेंट जावं शकना।